कलंगूटच्या मरीना शेकात एका पर्यटकाचो खून केल्ल्याची घडणूक ताजी आसतना शुक्रारा मध्यानराती कलंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटक गटाक प्लॅनेट गोवा शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केली। ह्या मारपेटीत शेकात आयिल्लो एकलो पर्यटक गंभीर जखमी जालो, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केला। ह्या प्रकरणात आतामेरेन केरळाच्या नौफाल पीटी, रोहित कुमार, अभिषेक कुमार, विनोद कुमार, सुरिंदर कुमार ह्या पाचूय कर्मचाऱ्यांक अटक केली। ह्या पाचूय जाणांचेर खून करपाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या गोंयांत बरोचसो टुरिस्ट न्यू इयर मनोवपा खातीर आयिल्लो आसा। अशेच काही टुरिस्ट मुंबईच्यान काही फ्रेंड सर्कलांचो ग्रुप जो आसा तो कलंगूट बिचाचेर न्यू इयर मनोवपा खातीर आयिल्लो। हो जो ग्रुप आशिल्लो तो कलंगूट बिचाचेर भोंवपा खातीर आयिल्ली आनी अशी सध्या एक खबर आमच्या समोर येयल्ली आसा ती म्हटल्यार जेन्ना कलंगूट बिचाचेर रातची 3 ह्या वरांचेर एक कलंगूट बिचाचेर जो शेक आसा प्लॅनेट गोवा शेक म्हणून, ह्या शेकाच्या भायर ही जी टुरिस्ट आशिल्ली हेंचो आनी ह्या शेका भितर जे काम करपी आसा काही गार्ड, सेक्युरिटी, वेटर्स म्हणून ह्या वेटर्स आनी सेक्युरिटी गार्डा मदीं आनी ह्या टुरिस्टां मदीं एक बारीकसो वाद जालो। हो वाद जो आसा हो झगड्याच्या रुपांतरान येयलो आनी ही जी झगडी आशिल्ली ती इतली भयानक आशिल्ली की हेंच्या मदीं हातापायी जाली। हेतून जे काही टुरिस्ट आशिल्ले ते पार्शली इंजर्ड जाले, तर तेतूंतले काही 4 जण आसात ते सिरियस इंजर्ड आसात, तर तेतूंतल्यान एक जो टुरिस्ट आसा तो क्रिटिकली इंजर्ड जालो। ह्या सगळ्यांका सध्या जीएमसीन उपचार चालू आसा आनी जेन्ना ही खबर कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ह्या केसी फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सुरवात केली। सध्या मेरेन कलंगूट पुलिसांनी 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा, जेंची नांवां आसात नौफल म्हणून वो 28 वर्सांचो रावपी केरला ह्या गांवचो, रोहित कुमार, तर तसोच अभिषेक कुमार, विनोद कुमार आनी सुरेंद्र कुमार अशे 5 जाणांक सध्या हांगासर जे शेकाचेर जे प्लॅनेट गोवा शेक म्हणून आसा ह्या शेकाचेर हे 5 जण जे काम करताले वेटर किंवा गार्ड म्हणून ह्या सध्या सगळ्यांका कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा। सध्या ह्या झगड्याचे कारण कितें, ही झगडी जाली तरी कशी, कितें रिजन आशिल्ले ह्या झगड्याचे, हे सध्या कलंगूट पुलीस जे आसा हेचेर तपास करीत आसात। सध्या जे कलंगूट पुलीस आसा ह्या 5 जाणांक आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा। त्यांचे मेडिकल एक्झामिनेशन काही वेळात हांगासर जातले, तर ह्या झगडेत आनी कितले लोक आशिल्ले व कितल्या जाणांक सध्या कलंगूट पुलीस अरेस्ट करतले हेची सध्या तपास सुरू आसा। म्हणटा टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली।